पोटवेंचणुकेक आनी लोकसभेचे वेंचणुकेत मगो गोवा सुरक्षा मंच आनी आपाचो एकलोय उमेदवार जिखलो ना। या पक्षांच्या प्रादेशीक फुडाराचेर प्रश्नचिन्हांची चर्चा चालू आसतना आमी तिनूय पक्षांचे मुखेल्यांक गाठले। मगोची बीजेपीत गेल्ल्या तांच्या दोगा आमदारांक परत जिखून येवपाची चॅलेंज मगो खंय कोणूच सोपोवंक शकना। तुमकां अशें दिसता की तुमी इलेक्शनाक रावन बीजेपीच्या अगेन्स्ट चूक केल्या अशी? ना 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 कित्याक चूक केल्या? ना जाल्यार इतलें घडचें नासलें न्ही की तुमच्या कितें घडना तर तशें फक्त डिफीट जाला 100 मतांनी डिफीट जाला। हय आनी कितें घडलां? ना मंत्रिमंडळांतल्यान मिनिस्टर काडलाय काडलें म्हणजे मंत्रीपद ही सदां मेळना न्ही, पक्ष सदां आसता। तुमी कांय जावना, आमचे प्रादेशीक पक्ष आमकां फुडें व्हरूंकूच जाय। कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 ते 15% वोट आहा, एटलीस्ट 15-16 कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी that can decide. That is a deciding vote. तेमचे कडेन आहा। कार्यकर्त्याक अपील करता की त्यांनी भंगारून तेवटेन हे जावचें न्ही, आबूज जावचें न्ही। परत एकदा नेटान काम मगो पक्षाचे चालू करपाचे प्रयत्न हे एमजी कमिटीच्या प्रयत्न आसतले, मगो पक्षाचे आसतले। हेजे पयलीं खूब जाणी प्रयत्न केले एमजी सोंपोवपाची आनी आजचो प्रयत्न भाजपान केल्लो आसा, पण भाजपा तातूंत यशस्वी जावना। हांव ते 2 आमदार पळय फुटून भाजपात गेल्या, ताका आव्हान करता तुम्ही राजीनामो दिवन निवडून येवन दाखोवचे म्हणून दुसऱ्या पक्षाचे बीजेपीच्या तिकिटाचेर। हय, त्यांच्या तिकिटाचेर ते निवडून येवपाक शकनाशिल्ले, ते एमपी पक्षान रावन निवडून आयले। निवडून येवंक शकनाशिल्ले नाल्या सगळीं जाण ते निवडून आयल्या आनी आमी भाजपावाले म्हणून निलयतात। आणि खरे भाजपावाले जातले जाल्यार त्यांनी दोगांनी राजीनामो दिवन निवडून येवचें। फक्त सत्ता भोगपा खातीर हेवटेच्यान तेवटेन उडयो मारल्या, ताका देखीकच लोक चिंतयतले। वेंचणुके उपरांत गोवा सुरक्षा मंचान मडगांवात चिंतन बसका घेतली। येता ते जिल्हा पंचायत, नगरपालिका आनी पणजी महानगरपालिकेची वेंचणूक लडोवपाचें मंचान थारायलां। तांकांय घडे ईव्हीएमांचेर दुबाव की पणजेन जी आमकां मतां मेळ्ळीं 500 ती खरें म्हणजे 500 आसूंक शकना आमकां मतां। आमी विन जातले अशें आमी हें करताले अशें न्हय नेसेसरली, विनेबिलिटी कडेन येवंकूय शकताले आमी, पण ही जी जाली तें आमकां मिस्टिरियस दिसता। ग्रावंड लेवलचेर आमकां कार्यकर्ते जाय आनी म्हणून झेडपीचें इलेक्शन आसा 20 ड्यू आसा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जें आसा पणजेचें ताजी इलेक्शन्स ड्यू आसात, ती इलेक्शन्स आनी ग्रामपंचायत इलेक्शन्स ही सगळीं लडोवपाचें अशें मे वॉट कम। आमकां सीड रोवपाचें आसा, आमकां बी लावपाचें आसा गोवा सुरक्षा मंचाच्या नांवान स्वच्छ राजकारणा कडेन, अशा प्रकारचें आमकां संदेश दिवपाचो आसा। आप मात अजुनूय ईव्हीएमांचोच दुबाव घेवन बसल्यात। देशान जें कितें चल्लां ताचेर जर भर घातलो जाल्यार बरोचसो दुबाव त्या मिशिनाचेरूय येता, हें आज आमकां म्हणपाक हरकत ना। चड करून कित्याक अशा वाठारांनी जंय आमकां वोट पडोंकूच जाय आसलो त्या वाठारान आमकां वोट पडलेलो ना। बरें तें आसूं, तें आमी नॅशनल लेवलाचेर आमी तो इशू घेतले, लोकांचें कितेंय कंपल्शन आसूं तांकां वोट आतां तरी घालपाक, पण ह्या फुडें लोकां पर्यंत आमी पावून सांगचें पडटलें कशे भाशेन दोगूय मेळून लोकांक फटयताले ते, आनी हाजे वयल्यान एक फुडें दुसरी दिशा आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले। चड करून द यूथ, तरूण पिळगी जी आसा, दीस इज बिकॉज ऑफ देअर फ्युचर, तांच्या फुडारा खातीर तरी हें आमकां करचेंच पडटलें। आनीक युथान जर आमकां स्विकारलें आनी आमी सांगता तें जर तांकां पडलें जाल्यार चेंजीस जावपाची शक्यता आसा। ह्या धोरणाचेर आमी फुडें वयतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।